सोद्दां खंय माय पाय सांगतालो आपल्या पुताक बाबा मिसाक यो रे. आनी कितलेंय सांगलें जाल्यार पूत न्हू माय पायचें उतर कानार घेयनासलो. सोदांची खबर कोर पूण आयताराचो पासून मिसाक वचो नासलो. बाबा मिसाक वचोंक जाय न्हू आमी आयताराचें कायदो म्हूण न्हू पूण एटले देवाच्या मोगाक तर आयतारा मिसाक वचोंक जाय न्हू आमी. फादर सांगतालो सोद्दां मिसाक येयात म्हूण पूण ताणें केन्नाच न्हू मायचें आनी पांयचें उतर कानार घेयनासलो. आतां उठो नासलो म्हूण न्हू सकाळचो उठ्ठालो पूण आपलो बायक घेवन भायर सोदतालो चायेक बी हिंगा थिंगा वयतालो मागीर चाव पिवपाक. आनी म्हाका दिसता तेंच्या सकाळीं सदांचे भाशेन मायन सांगलें बाबा चल मिसाक या न्हू आयतार आयज. मिसाक येवंक नासता न्हू पूण माय पाय मिसाक गेल्या उपरांत आपली मोटरसायकल घेवन सदांचे भाशेन ब्रेकफास्ट करूंक भायर सरलो हॉटेलांत वचपाक. वेता आसतना ताका एक्सिडेंट जाता आसतना उपसोग जाता आनी इतलो मारिकार उपसोग ताका हॉस्पिटलांत घालतात ताका. पूण पांयो इतलो जखमी जाल्लो ताजो पांयो अर्दो कातरचो पडटा दिमेकसान. आनीक उपरांत बरो जाल्या उपरांत ताका घरा हाडलेलो आसतना म्हयन्याच्या म्हयन्यांत फादर कुमऱ्यां घेवन वयतालो. आनी तितले फावटी खंय हो भुरगो तरणाटो दोळ्यान दुकां घेवन सांगतालो फादर खरेंच मामी डॅडी सांगताली म्हाका बाबा मिसाक यो रे. आयताराचो मिसाक वचो नासलो त्या दिसाक पासून आयताराचो मिसाक वचो नासतना ब्रेकफास्ट करूंक हॉटेलांक वचूंक भायर सरलो. पांव काबार जालो म्हजो फादर. हांवें म्हज्या माय पायचें आयकल्लें जाल्यार देव कडेन म्हाका रावतालो आपुरबायेन पुता म्हज्या यो रे मिसाक तूं. मोगाच्या भावणीनो आयताराच्या मिसाक वचोंक ना पूण जिवीत भर पावो नासलेलो तो कसो जालो तरणाटी पिरायेरच. आनीक जितले फावटी कोमऱ्या घेवन पाद्रीगार घरा लागीं येतालो तितले फावटी रडटालो उंगट्यांनी हांवें मिसाक वचोंक जाय आसलें.